शेकुनानी बोलोले आमच्या गोरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावतू सोदी आमच्या गोरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावतू सोदी मायेका कुतीची माये मोगाची माये सोडशी गुणानी बोलोले मायेका कुतीची माये मोगाची माये सोडशी गुणानी बोलोले आमची खातीर पुता लागीं फावो कर आमकां सोर्गीचें बाब आमची खातीर पुता लागीं
नवसाची बरी नरकाम द्या आमच्या सांगले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वतमानता देवा सर्वदार बापा सर्गान पृथ्वीच्या रुसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता तो आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावर मी गोद सांभाळलो अकवाद जन्मलो पावस फुलाता ताणे पोन सोसले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आणि ताका पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चढलो सोल पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुझ्या जिव्या मेल्यांची मानसुबी करून येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचे एकठांय पातक्यांचे भक्षणे कुडीचे जणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राश आमकां तुजे अशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बसयता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळण्यां पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आद्यांत तसो सर्वता आमेन. आजच्या दिसाचो नियाडिया 5 मेस्ते सायबिणीच्या उजवाडाचे गूट पयलो गूट सोमी जेजू जुआं कडल्यान जॉर्डान नदीन स्नान घेता आनी बाप आनी पवित्र आत्मा ताका गोवाय दिता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राश आमकां तुजे अशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बसयता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळण्यां पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पावस तें सावत्र्या मदी सुदान सदैव जावपी जेजू भाग्यवंती मदी देवाची माई आंबाबिया ती मिनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आद्यांत तसो सर्वता आमेन. आमच्या जेजू दुसरो मिस्टर काना लोग्नास वासऱ्यान सोमी जेजू उदकाचो सोरो कोता
आपल्या शिसाक आपल्या देवपण उक्तें करता. आमच्या बापा सोयीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझ्यो कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्राज अशें आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोश, आनी आमकां तांड्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरे गुपेंत बोलेले सरेस्पो तुझे तें आसा, अस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या शेवटार. आमेन. नमान मरे गुपेंत बोलेले सरेस्पो तुझे तें आसा, अस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या शेवटार. आमेन. नमान मरे गुपेंत बोलेले सरेस्पो तुझे तें आसा, अस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या शेवटार. आमेन. नमान मरे गुपेंत बोलेले सरेस्पो तुझे तें आसा, अस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या शेवटार. आमेन. नमान मरे गुपेंत बोलेले सरेस्पो तुझे तें आसा, अस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या शेवटार. आमेन. नमान मरे गुपेंत बोलेले सरेस्पो तुझे तें आसा, अस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या शेवटार. आमेन. नमान मरे गुपेंत बोलेले सरेस्पो तुझे तें आसा, अस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या शेवटार. आमेन. नमान मरे गुपेंत बोलेले सरेस्पो तुझे तें आसा, अस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या शेवटार. आमेन. नमान मरे गुपेंत बोलेले सरेस्पो तुझे तें आसा, अस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या शेवटार. आमेन. नमान मरे गुपेंत बोलेले सरेस्पो तुझे आसा, अस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये, आपापल्या खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या शेवटार. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओम जेजू बगोश म्हाका निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतल्यान सगळ्यांच्या आत्मे सरकार वचो पूण गरज जातलेल्या. तिसरो गूट. मोहन बोलतात, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोश, आनी आमकां तांण्या पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस भोवत्या तेंसा, उसरे मोदें सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई, आमच्या तीन नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस भोवत्या तेंसा, उसरे मोदें सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई, आमच्या तीन नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस भोवत्या तेंसा, उसरे मोदें सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई, आमच्या तीन नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस भोवत्या तेंसा, उसरे मोदें सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई, आमच्या तीन नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस भोवत्या तेंसा, उसरे मोदें सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई, आमच्या तीन नदी कोर,
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या त्यांसा उसरे मदेन सोदो आणि सोदयचो पूजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये पापयाची विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या त्यांसा उसरे मदेन सोदो आणि सोदयचो पूजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये पापयाची विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या त्यांसा उसरे मदेन सोदो आणि सोदयचो पूजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये पापयाची विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या त्यांसा उसरे मदेन सोदो आणि सोदयचो पूजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये पापयाची विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या त्यांसा उसरे मदेन सोदो आणि सोदयचो पूजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये पापयाची विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि अंत सर्वता आमेन. अमजे जेजूस बोगोश आमकां नरे आमकां एम कोणाच्या उजाडल्यान गोसरता सलात्म्या बोचोन तोड करो जाल्ल्यान चवथो गुट. सोमी जेजू उंच स्वर्गार वचून मागणें कोत्ताना ताचें रुपांतर जाता आनी बापाचो प्रकाश ताचेर मुखार पोरजोळटा. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुवें कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज अशें आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशीं आमची पातकां बोगोश आनी आमकां तांड्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मेळ. नमान मरे गुपेंत बरेले सरेस्पो तुवें आसा ओसो आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूजेजू. भगेन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बरेले सरेस्पो तुवें आसा ओसो आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूजेजू. भगेन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बरेले सरेस्पो तुवें आसा ओसो आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूजेजू. भगेन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बरेले सरेस्पो तुवें आसा ओसो आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूजेजू. भगेन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बरेले सरेस्पो तुवें आसा ओसो आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूजेजू. भगेन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बरेले सरेस्पो तुवें आसा ओसो आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूजेजू. भगेन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बरेले सरेस्पो तुवें आसा ओसो आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूजेजू. भगेन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बरेले सरेस्पो तुवें आसा ओसो आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूजेजू. भगेन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बरेले सरेस्पो तुवें आसा ओसो आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूजेजू. भगेन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बरेले सरेस्पो तुवें आसा ओसो आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूजेजू. भगेन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगूश आमकां एम कोणातल्या उजाडल्यान गोसरता सलात्म्या चड करो जातलेल्यान. पांचवो गुट.
आपणाचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जन्मपण दोळ्या मुखार दवरून आनी हो पास्कांचो गूड सदांच आमच्या मदें अजीर करूंक सोडवणीची जोर करून तुमी जेजू मिसाची बलिदान आनी भोव पवित्र साक्रामेंत परगडटा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गेलाय जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशितां तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताणा पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या त्यांचा उसऱ्या मदीं सोदो आनी सोदयचो पुजेजो. भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या त्यांचा उसऱ्या मदीं सोदो आनी सोदयचो पुजेजो. भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या त्यांचा उसऱ्या मदीं सोदो आनी सोदयचो पुजेजो. भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या त्यांचा उसऱ्या मदीं सोदो आनी सोदयचो पुजेजो. भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या त्यांचा उसऱ्या मदीं सोदो आनी सोदयचो पुजेजो. भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या त्यांचा उसऱ्या मदीं सोदो आनी सोदयचो पुजेजो. भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या त्यांचा उसऱ्या मदीं सोदो आनी सोदयचो पुजेजो. भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या त्यांचा उसऱ्या मदीं सोदो आनी सोदयचो पुजेजो. भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या त्यांचा उसऱ्या मदीं सोदो आनी सोदयचो पुजेजो. भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझ्या त्यांचा उसऱ्या मदीं सोदो आनी सोदयचो पुजेजो. भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदांच काळ आमेन. आमच्या जेजूस बोगोश आमकां न्यारे आमकां कोणातल्या उज्यांतल्यान नमान राणी काकुडीचे माये तुझे आमचे गीत आमची गाणी वरवसन आमी पोटेशी शाळेची बाळगां तुका उलोवता या दुखाच्या काळान आसता सुस्का सोडून माये तुका प्रार्थना तो आमचे दयाशेलातली तुझे काकुडीची नदर घाल तू मोकळे मोगल माये दुलभया पगडा तुझो जेजू आमकां दाखय. भगवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां पाव जावचे कामें. भोव पवित्र जायचे राणी आमच्या पासून माग क्रिस्ताची बासवणी आमकां पाव जावच्या. प्रार्थुया देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरना आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं आमकां सासनाचो सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंतांक वार मारेच्या तुज्या भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटा. ताणें तातूंत आतां आपलेलें आसा ताची देख घेवशी आमी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळो अशें कर मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. एक आमच्या पारनामान नजर करता. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाच्या आनी फिलीप नेरी बिस्माच्या पासत जेजू तांकां आदार दीस तुज्या देवस्थान बरे भाशेन चलोवपाक मागता साहेबा तेंच्या पासत. आमच्या बापा सर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो काळ जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस पोशा तेंचा अवसऱ्या मदी सुद्दां सुदैचा ऑफ जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माई आमच्या ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी अंत तसो आमी
सुरवातेक आमी गीत घेवया 826 पेज नंबर 13 826. सगली आमी एकठांय जाऊया, सगली आमी लागीं सोरुया, दुनिया देवा वाखाणुया, आनंदाचो ताका सोया, तारोणाक तूं घडोवप दोनिया, जिवितांतूं सुरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकोय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय, तारोणाक तूं घडोवप दोनिया, जिवितांतूं सुरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकोय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव. तुमकां दिव. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज सगल्यांक ह्या 5व्या नोवेनाक आयची इमिसाची बेटेची मांडावळ करता सेक्टर दाबोलींच्या दर एका गोराब्याचेर सायबीन मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आयचें इंतेसांव भेटयता बरी भलायकी पासत देवाक दिन वाचून जुएल आनी जोएन फेर्नांडीस तांचे बरोबर आमी सगळीं देवाक दिन वाचुया आमची बरी भलायकी पासत आनी जीं कोण बरीं नात तांचे पासतूय आमी सगळीं मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात रेना फ्रेझर मार्टिन्स आनी एशबल फेर्नांडीस तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचे सायबीन मांय मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयज 5व्या नोवेनाक विशय मारये भाशेन समाजीक हुस्को धरता तेन्ना जेजूचे नितीचे आमी गोवाय. भाव भयणीनो, देव नितीवंत आनी ही देवाची नीत आमकां दिवंक आनी आमचे सवेन जिवी करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. तर आयज आमी जेजूचे नितीचे गोवाय जाता आसतना समाजांत आमी बरें करूंक समाजीक हुस्को आमी परगट करूंक त्याच पासत जें कितें वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक जें कितें बरें घडटा ताका आमी आमचो पाठिंबो दिवंक आमकां आपयल्यात. पूण जायते पावटी बरें घडटा थंयसर आमी सहकार दिवंक फाटीं रावल्या, घोडे भियेल्या, घोडे आंग काडलां. जेन्ना कितें वायट घडटा तेन्ना आमी ताचेर निशेध मारूंक वायट म्हूण जाणा जावनूय आमचें तोंड बंद करून ओगी रावल्या. असलें सगळें आमचें चुकीचें. हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या पासून पासून सदांच सांगवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्पदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या सोम्या सोम्या
थंय या. सर्वेस्परा देवा भोव बागयोंत आंकवार मारीक, आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यांत पावलो करीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोणेच आपणाकूच फसोवन घेवचें न्हय. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्यान नेमा प्रमाणें आपूण एक जाणार मनीस म्हूण सजमत ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण. कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तो जाणाराक तांचे नाडबुदी दवरता. आनी दुसरे कडेन बरयल्लें आसा, जाणार मनशाची चिंतनां पोळकी म्हूण सर्वेस्पूर जाणो. म्हणटच मनशा विशीं कोणेच बोडायक दाखोवं न्हय. खरेंच सगळें तुमचेंच. पावलू, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, ताचो आतांचो आनी फुडलो काल, हें सगळें तुमचें. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. परतून म्हणया. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणें प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताचे पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पळक्या वस्तूंक लबदो ना तसल्या मनशाक. जबाब. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सरवंडारा देवाची कृपा. असलीं मनशां तांकां सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जॅकोबाच्या देवा. जबाब. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान यात आनी मनशाक दवरता तसले खारवी तुमी जाशे हांव करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चिंचतालो आनी तो जेनेझारेत तोडयेचे धोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोडयेचे देगेर ताणें 2 ओडी देखलीं. खारवी देंवन रापणी धुताले. तांतलें एक व्हडें सिमावांचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी ओड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावांक सांगलें, खोल उदकान ओडें भायर मार आनी मासडी धरूंक तुमच्यो रापणी ओडुयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासडी पडली की रापण पिंजताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यान आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर 2 ओडी भरलीं. तें पडेना फुडें सिमाव पेदरून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सरशिल्लो पेल्यान सर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितलेय पडलेली मासडी पळोवन सामकेच थोट्टाकले. तेच परी सिमावांचे भागीदार आसलेले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावांक म्हणलें, भिवू नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी ओडी तोडयेक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मारये भाशेन समाजीक हुस्को धरता तेन्ना जेजूचे नितीचे आमी गोवाय. आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करूंक आमकां आदार दितलो फादर सावियो फेर्नांडीस, तो एक्झिक्युटीव सेक्रेटरी ऑफ कावन्सिल फॉर सोशल जस्टीस एंड पीस. ह्या विशयाचेर आमी ताचे बरोबर हो नियाळ करुया. प्रितीच्या आवडीनो आनी आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, आयज नोवेनाचो विशय म्हणल्यार मारये भाशेन समाजीक हुस्को आमी धरता तेन्ना जेजूच्या नितीची आमी गोवाय जाता. हुस्को हें उतर आमी जायते फावटी वापरता आनी जायते फावटी ताचो अर्थ कितें काय म्हूण आमी मनान घेना. हुस्को ह्या उतराचो अर्थ कितें काय? एक फावटी एक बरोवपी एका रेल्वे स्टेशनाचेर ट्रेनीक रावतालो आनी थंय प्लॅटफॉर्माचेर एक भिकारी भीक मागतालो तें ताणें पळयलें. आनी कोणें तरी येवन त्या भिकाऱ्याच्या हातान एक धाकटुलोसो प्लेट, कॉटर प्लेट जेवण ताका घातलें. तितून थोडेंच जेवण आसलें, त्या भिकाऱ्याचें इल्लें भूक मारपाक पावता तितलें. तरी आसतना तो भिकारी वोद जेवण जेयता आनी वोद जेवण ताचे कुशीन एक सुणें बसून आसलें. स्ट्रीट डॉग त्या सुण्याक घालता आनी हो बरोवपी म्हणटा आपणाक त्या भिकाऱ्याचे कर्तुबाचें अजाप दिसलें. कित्याक आपूण त्या भिकाऱ्याच्या जाग्यार आसलो जाल्यार तें इल्लें जेवण सगळेंच आपूण खातलो आसलो, कित्याक तें थोडेंच आसलें. आपणाचें भूक मारता तितलेंच आसलें आनी बसोन तें सगळें जेवण आपूण खातलो आसलो. पूण हो भिकारी वोद आपूण खाता आनी वोद त्या सुण्याक घालता हाचेर तो नियाळ करूंक लागलो.
आनी ताच्या मनाक अशें आयलें की तो भिकारी भूक कितें तें जाण आसलो. भुकेचे वडवडे ताणें आपल्या जिवितांत सोंसलोले आनी ह्या पासत तो न्हूच फकत आपणाची भूक वळखून घेता पूण त्या सुण्याची भूक वळखून घेता. आनी ह्या पासत वत जेवण आपूण जेयता आनी वत जेवण त्या सुण्याक घालता. हुस्को म्हणल्यार जेन्ना हांव म्हाका एक अडचणीक सांपडलेल्या, एक गरजेक सांपडलेल्या, एक दुखाक सांपडलेल्या मनशाच्या जाग्यार घालता आनी त्या मनशाक म्हजे लागीं मागीर नासतना हांव आदार करता, तेन्ना तो एक हुस्को, ताका आमी हुस्को म्हणटा. मारिया एक हुस्क्यान जियोवपी वस्तुली जावन आसा. जितले फावटी ती कोणाक आदार करताली तिचे लागीं मागीर नासतना आपणाकूच तांच्या जाग्यार घालून तिणें आदार केल्लो आसा. जेन्ना तिका गमले तिची मावशी भयण एलिझाबेथ गोरबेस आसा म्हूण, एलिझाबेथीन तिचे लागीं मागीर नासतना आपुणूच लांब वाट चलून तिका भेट करून घेता, तिचे खबरेक वेता. आमी दुयेंतीक वेता ते भाशेन न्हय, जायते फावटी आमची भेट दुयेंतीक एक एटेंडन्स दिवपाक आमी आतां फळां घेता, आमी आतां एक ज्यूस पॅकेट घेता, एक 10 मिनटां बसता आनी आमची एटेंडन्स दिवन घरा येता आनी आमकां दिसता आमी बरी कोडणी केली म्हूण. पूण मारिया एलिझाबेथीक भेट करून वेता तेन्ना 3 म्हयने तिच्या घरा रावली, तिची सेवा करूंक, तिची चाकरी करूंक, तिचो सांबाळ करूंक. तिचे लागीं मागीर नासतना हो आदार तिणें आपली मावशी भयणीक दिलो आनी हे भाशेन तिचो हुस्को, तो हुस्को म्हणल्यार मागीर नासतना आमी दुसऱ्याक आदार दिता. काना गांवांत लग्नाच्या वसऱ्यांत जी सोयरीं वसऱ्यांत बसलेलीं आसलीं तांकां कोणाक खबर ना सोरो सोंपलो म्हूण. पूण मारयेक गमलें सोरो सोंपलो म्हूण, कित्याक ती सोयरी जाल्ल्या भशेन वसऱ्यांत बसून नासली पूण घरची जाल्ल्या भशेन कुजनाक आदार करताली. कुजनाक आदार करताली तितल्यांकूच खबर आसलें की सोरो सोंपलो म्हणून. पूण तरी आसतना कोणें तिचे लागीं मागूंक ना. पूण कोणेंच मागीर नासतना ती वचून आपल्या पुताक सांगता तांचो सोरो सोंपलो आनी ह्या पासत तांकां आदार कर अशें ती आपल्या पुता लागीं मागता. आनी जेजू इकिलार करता उदकाचो सोरो करून ह्या लग्न जातल्या जोडयेक तो ह्या लोजयेंत ती वाटायता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी खबर करता समाजीक हुस्क्याची. जायते फावटी समाजाचे प्रश्न आमचे प्रश्न न्हय, ते सरकाराचे प्रश्न, ते आनी कोण फुडाऱ्याचे प्रश्न, ते NGOचे प्रश्न, अशें आमी समाजीक प्रश्न तांचेर रडटा. आनी आयचे विशय आमकां सांगता समाजीक हुस्को आमकां आसूंक जाय. समाजांत कितें प्रश्न उप्रासतात, समाजांत कितें विशय उप्रासतात ते आमी जण एकल्यान आपणावपाची गरज. आनी कोणेच आमचे लागीं मागीर नासतना त्या प्रश्नान आमी विसळ जावपाची गरज. जंय अनीत आसा थंय नीत हाडपाची गरज, जंय वायट बसता थंय बरें हाडपाची गरज आसा. आनी हाका आमी म्हणटा समाजीक हुस्को. आमच्या गोंय प्रांतांत कितले समाजीक हुस्के आसात. खेरीत भाशेन आमच्या पर्यावरणाचेर वायट घातले समाजीक हुस्के आसात. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान, एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान कितले प्रोजेक्ट येवपाचे आसात जे आमच्या पर्यावरणाचेर वायट हाडटले. आमी जाणा मारिनास हे टुरिझम डिपार्टमेंट हो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. आमचे कांय बरे न्हंयचे देग आसात आनी ह्या न्हंयचे देगेर जायते तरेचे उदकांत जीव आसात, प्राणी आसात. हे न्हंयचे देगेर ती जल्मतात, वाडटात. जाल्यार असले प्रोजेक्ट ह्या जिवांचेर एक वायट प्रभाव हाडटलो. एक जीव जे आसात न्हंयचे देगेर जावन शेल्स जावन नुस्तें ताचे निसंटन जावंक शकता. ते भायर आमचे न्हंयचे देगेचेर आमकां ही ब्युटी आसा देवान रचलेली सोयपाची सोबिताय, जे आतां आमकां फुक्याचें अनुभव मेळटा, थंय वचून तें पळोवंक मेळटा. पूण असले प्रोजेक्ट
येयत जाल्यार थंय पांय पासून दवरून आमकां मेळचें ना. एक ल्हानशें उदाहरण दिवपाक म्हळ्यार आमचे पणजे आमी पळयता रिवर फ्रंट आसा. काय बरें हें पणजेचें शार एका न्हंयचे देगेक आसा, पूण आख्खो रिवर फ्रंट काजिनोन आपलें ऑफिस करून आपले एंट्री पॉयंट्स करून हो आख्खो रिवर फ्रंट ताणें बूक केलो आसा. हे भशेन हे प्रोजेक्ट्स जे आसात, हे प्लॅन्स जे आसात, ते आमच्या पर्यावरणाक वायट हाडटले आनी जे बऱ्यो वस्तू आमकां आतां फोक्याचेर अणभवूंक मेळटात ते आमचे कडल्यान आमकां ना जातले असली परिस्थिती आमी फुडो करता. तशेंच आनी एक व्हडलो प्लॅन जो आसा तो म्हणल्यार रेल्वेचे डबलिंग ट्रॅक, तशेंच आमचे हायवेचे एक्सटेंशन आनी हे प्रोजेक्ट्स जे आमच्या वेस्टर्न घाट्सान ते प्लॅन करतात. आमी जाणा वेस्टर्न घाट्स हे एक खूब व्हडलें रान, हांगा जायते तरेची प्राणी आसात, जीव आसात, वायल्ड लायफ आसात आनी असलो प्रोजेक्ट येयत जाल्यार ह्या वेस्टर्न घाटाचेर कसो वायट प्रभाव जातलो तें आमकां खबर आसा. वेस्टर्न घाट्स आमचे आख्खे सिजन्स कंट्रोल करतात. आमकां पावसाचो टायम आसा आनी हे दुसरे सिजन्स आमकां आसात. वेस्टर्न घाट्स आमचे क्लायमेट कंट्रोल करतात. जरी तर एक बरें क्लायमेट, बरें थंडायेचें वातावरण आमकां जाय जाल्यार हो वेस्टर्न घाट्स निवळ करचेचो. आनी हांव असो मोगाळ भाव भयणीनो, मोगाळ भुरग्यांनो, आमी हो समाजीक हुस्को दवरया. हे जे वायट आमच्या समाजान येता तें आनी तेणें हे वायट काडून वावरूंक जाय अशें आमी बोटां दाखोवचें न्ही, पूण आमी जण हुस्क्यान दवरली जाल्यार कोणेच आमच्या लागीं मागे नासतना आमी फुडाकार घेता, आमी उमेद दाखयता, आमी एक पावल फुडें मारता. कशे भाशेन हे समाजीक वायट हाचेर आमच्या निशेध मारूंक जाता, हे समाजीक वायट ना करूंक आमी वावरूंक जाता, हें पावल कोणेच आमच्या लागीं मागे नासतना आमी आमकांच त्या जाग्यांचेर रावता त्या लोकांच्या जाग्यार आमी घालून वो आमी आमकांच जी फुडली पिळगा येवपाची आसा ती फुडले पिळगेक कसलें गोंय आमी दितले, कसलें हें पर्यावरण आमी दितले तें आदी फुडेंच चिंतून आमी आमचें पावल फुडें मारून कोणें आमचे लागीं मागे नासतना ह्या समाजीक हुस्क्यान जिवंक आयज तेच भशेन जेजू आमकां उलो करता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता संवसाराची जाणवाय देवा मुखार पिशेपण. आनी असो जायते फावटी जेन्ना समाजीक हुस्क्यान आमी जिवंक जाय तेन्ना जायते फावटी आमी निराशी जाता. हांव एक मनीस, हांव एक ताळो, म्हज्यान कितें बदलो काडूंक जातलें काय अशें आमी चिंतता. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना देवावतान आमी आसा, नितीवतान आमी आसा, तेन्ना देव आमच्या सांगता हो एक ताळो घेवन हो वावर फुडें व्हरता आनी हे भाशेन आमच्यान ह्या समाजान बरें हाडूं येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता सादे खारवी जेजूचे पयले आपोस्तल, जेजू तांकां निस्तें दवरतात ते खारवी आसले ते मनशांक दवरतात तसले खारवी तांकां करतात. इतले तांचे भितर गूण जेजू तांकां भाव करता हो ताचो भाव फुडें व्हरूंक. आनी पासत समाजीक हुस्क्यान आमी जियेता तेन्ना आनी जेजूचे नितीचे आमी गोवाय जावंक सोदता तेन्ना देवाचे बळ, देवाची कृपा आमचे भितर आसा ती आमी जागोवया. पवित्र आत्म्याची शक्ती जी आमचे भितर आसा ती आमी जागोवया. आनी हुस्क्यान दवरली म्हणजे आमी आमकांच एक वायट परिस्थितीन घालता आनी कोणें आमच्या लागीं मागे नासतना आमी आदार दिता, ती वायट परिस्थिती बदलूंक आमी प्रयत्न करता. असली मारे भाशेन हुस्क्यान दवरलेली मनशां आमकां कर म्हूण आयज केली भशेन आमी मागोवया. समाजीक हुस्को आमकां सगल्यांक आसूंक गरज आनी आमकां सगल्यांक आसा. हो समाजीक हुस्को देवाच्या उतराच्या नियाळाचेर आमी आतांच नदर मारल्या त्या प्रमाणे आमी जिवंक आमकां आतां आमी कृपा मागुया. थोडीशी आमची मागणी ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया.
भावार्थाची मागणी. मारिया सदांच खालती जिवीत जेली आनी तिका सदांच दुसऱ्याचो हुस्को आसलो. कानागांवांत लग्ना वसऱ्यांत सोरो सोंपलो तेन्ना व्हंकले न्हवऱ्याक लोजयेक पडना जावं जेजू लागीं तांकां आदार दिवंक मागलें. तेच परी आमी आमच्या जिवितांत मारिये भाशेन दुसऱ्या सभें हुस्को दाखोवंक सदांच दुसऱ्याचें बरें चिंतूंक तांच्या आदाराक पावूंक आमकां मारये सारकें काळीज दी म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोरोना व्हायरस पिडे काल संपून गेल्ल्या भावां भयणांक जेजून सर्गीचें सूख फावो करून देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. खेरीत भाशेन आयच्या नव्याना समर्पितल्या दाबोलीम सरदाराच्या भावा भयणांचेर सायबीण मायेन आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताची सगळीं सपनां सुफळ जावं तांकां बरी भलायकी आनी बरें मन फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. खेरीत भाशेन मागुया. समाजीक हुस्को दाखोवन आपलो ताळो जे उबारतात जायते NGOs आसात, एक्टिविस्ट आसात, मुखार सरतात आपलो ताळो उबारूंक. तांकां सदांच राख आनी सांबाळ आनीक नितीच्या मार्गार तांकां जैत फावो कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. उगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, समाजान नीत आनी शांती सदांच राखून दवरूंक तूं आमकां जण एकल्याक तुज्या पाटलावदाराक आपयताय. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती आमची थोडी मागणी आनी आमी उचारूंक ना ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां तुजी घोटाय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटने वेडार गीत घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बाबा सूर मोजे दिता तुका एकाने. तुकाच भोगता सूर मोजे तुजेच ते कोटाशेले. मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर आकाशे. तुझो मोहिमा भरभर करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बाबा सोर मोजे दिता तुका एकाने. तुकाच भोगता सोर मोजे तुजीच ते कोटाशेले. म्हज्या बाबा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मांयचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco surveis por tu. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवा, सुरगी तुका सुय 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 सुय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सुय, सुरगी तुका सुय 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 सुय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पर घोटुया. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù nome anietolo. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù nome anietolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बाबा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. समाजीक नीत सांबाळूंक, समाजीक हुस्को दाखोवंक गरज आनी आमची सायबीन माय आमकां हें शिकयता हुस्को धरूंक.
तर आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा ताचे विशीं आमी हुस्को दवरूंक आनी नीत सांबाळूंक आमी ताळो उबारूंक जाय तेन्ना ताळो उबारूंक तशेंच आमी सहकार दिवंक जाय थंयसर सहकार दिवंक आमकां करपा मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाची येसू, मोगाळाची येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवं संस्कारान घेवं शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समज. आसा म्हूण समज. हांव तुका वेंगयता तुका वेगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D28 पेज नंबर 62. D28. म्हज्या जिवनाक येयात पावण कशी बसा, म्हज्या कुडी रोखतात कशी धालोस जायात. म्हज्या जेवणाक येयात पावण कशी बसा, म्हज्या कुडी रोखतात कशी धालोस जायात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. 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 मुंडो मोडून वाटा जीवन बरोवन वचात, तुमी चुडो जायात दुसऱ्यांक जीवन बोरात. मुंडो मोडून वाटा जीवन बरोवन वचात, तुमी चुडो जायात दुसऱ्यांक जीवन बोरात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें.
जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिविताचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिविताचे. ताणें लानवीक चाकोन्नीचेर माये मोगाची दिश्ट घाली देखून पृथ्वेच्यो सर्व संस्थी म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बाग्योंत आंकवार मारयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारयेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयची नोवेनाची मांडावळ सांबाळलेल्या दाबोलीं सॅक्टराक आमचे दिनवास देवान तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. तशेंच आयज खेरीत दिनवास फादर सावियो फेर्नांडीस, एक्झिक्युटीव सेक्रेटरी ऑफ कावन्सल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस, आनी ताणें आमकां नियाळान जें कितें सांगलां तें आमच्या मनान दवरुया. समाजीक हुस्को भोव करून ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत पर्यावरणा विशीं आनी डिवेलपमेंटा विशीं जे प्रोजेक्ट्स प्रकल्प हाडपाक प्रयत्न चालू आसात तांचे विशीं चोत्राय धरुया. आमचे ताळो उबारूंक जाय तेन्ना ताळो उबारुया, समजून घेवया वस्तू कितें जातात त्यो. आनी एक दीस आमचें माणकुलें गोंय नाच जावपाचें आसा तें वाटावया, कित्याक आमी सगळीं एक दीस साल्वार जावपाक जाय. वी हॅव टू सर्वायव. तर सर्वायव जावचे पासत जो कितें आमी ताळो उबारूंक जाय, ज्यो वस्तू आमी बदलूंक जाय त्यो बदलूंक आमी जाता तितलो प्रयत्न करुया. फाल्यांच्या दिसाक मिसाची नोवेनाची मांडावळ करूंक जिना पेंटा फोंडवे सॅक्टर विशय आसतलो. मारये भाशेन बरी खबर परगोट्टाव तेन्ना जेजूचे कुशालकायेचे आमी गोवाय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. आतां नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेतल्या. तशेंच आयच्या सॅक्टरान आपली पुरसांव फुलांचें पुरसांव करून आमकां व्हिडियोज धाडल्यात. तांचे बरोबर आमी ह्या पुरसांवान वांटो घेतल्या. आनीक एक पावटी उगडास करता, उरलेले सॅक्टर आसात ते तुमी तुमचे व्हिडियो धाडटा आसतना मातशे सायबिणीचे इमाजीच्या फाटल्यान रावन काडचे. लोक जो येता मुखार तांचे आमकां तोंडान दिसती पडूं, फाट आमकां दिसती पडपाक नाका, तोंडां आमकां दिसती पडूं बरे भाशेन हे व्हिडियो करून तुमी धाडचे. आतां सद्याक आमच्यान हें पुरसांव हांगासर काडूंक जायना वर्साच्या वर्साक काडटाले ते भाशेन, पूण जांकां कोणाक तुमकां खुशी आसा ह्या व्हिडियो वरवीं आमी जाता तशें ह्या पुरसांवान वांटो घेवया. वेलांकांनी सायबिणीक नोवेन. हे भोव पवित्र आंकवारी जेजूची माय जावच्याक सासणाक थावन तुका पवित्र त्रित्वेन वेंचून काडली. आमी तुजी खालतीं चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यांत हाडून ताका जल्म दिवंक तुका संतोश भोगलो. तो संतोश आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां बळ दी. दुखी खोतीक सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गोरजांनी तुजी मजत आमकां दी. तुज्या पुतान मुळां मागात आनी तुमी घेतल्यात. हे ताचे भासावणेचेर आमी विस्वास दवरता. तुज्या पदवेदार बोळान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार देवाचे खुशे प्रमाणे मेळोवन घे म्हूण आमी व्हडे लानविकायेन तुका प्रार्थिता.
ह्या वेळार आमची कितेंय गरज आसा जाल्यार सर्गीच्या आवयच्या फुड्यान दवरुया. मोगाळ माये, तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें निर्मळ काळीज सैंबा वर्त्या मोगान आनी संतोषान भरलें. तशें आमचो बावार्थ आनी विस्वास सर्गीच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. नोमान मरये कृपेन बोलोले, सर्वेश्वर तुजे टाय आसा, वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माय, आम्हा पापांच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरये कृपेन बोलोले, सर्वेश्वर तुजे टाय आसा, वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माय, आम्हा पापांच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरये कृपेन बोलोले, सर्वेश्वर तुजे टाय आसा, वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माय, आम्हा पापांच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये, गाब्रिएल देवदूतान तुका कृपेन बोललेली म्हूण पाचारली. ह्या ताच्या नोमानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाखाणटाव. संवसार सोरोपर्यंत आमचो तुका पोरकोण दिताव. हे दुखेस्तांचे बुजवणदारे, तुजे पदवेदार मजतीन मागलेली देणी आनी उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी तुका विनयताव. मारये आमचे मोगाळ माये, तुज्या दुलोब हातान आमचो आत्मो आनी कूड घालताव. जागेंत न्हिदेंत वावरांत विसवांत सदांच तूं आमचे सरशीं राव. कोश्ट आनी हुस्के, जिवीत आनी मरण, तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करताव. सगळें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणांक लाभता तशें जावं. भाग्यवंत बेर्नादाचें मागणें. हे बोव कोनवाळे आंकवार मारये, उगडास कोर की तुज्या गोपांत येतेल्यांक, तुजी मजत मागतेल्यांक आनी तुजो आदार सोदतेल्यांक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणें आयकूंक ना. ह्याच बोरवांशाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंत येताव. आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त उबीं रावताव. हे देवपुताचे माये, आमच्या मागण्यांची बेपर्वा करूं नाका, पूण तुजे काकुतीन तें आयक आनी फळादीक कर. आमेन. Ratitli, Fadia Puritu, Mariu detai, Mariu detai, Anche pritmice, Surya Puritu, Rani posoltai, Dupa Puritu, Tuja Gurazo, Dom Shibraitai, Dum Shibraitai, Tuja Bayashi, Pormoltayato, Songlang Pavoitai, Zuli Bapachi, Pavoi Pudachi, Mutinat Miachi, Akwar Mayamchi, Patnya Mushachi, Somia Jesuci, Oya Sherati, Polis Taskari, Amchi Sai Bintu, Ulok Sagati, Mogaladari,
आमची राणी तू, आमची राणी तू. बागेतले विचित्र रंगाचे सुंदर चोमोल तू, सुंदर चोमोल तू. स्वर्गा राज्यातले पृथ्वीर देवलोले उत्तम देणे तू, उत्तम देणे तू. Soka शेतातले बोलवा बंदोबे कोनेल पोरमोली चिखला तळ्यातले निर्मळ उंचोले कोमळ बसोबी किरातीतली फात्या पोरी तू. माये उदेताय पृथ्वीचे सूर्या पोरी तू. राणे पोचोलताय पापोरी तू. तुझ्या गुणाचो दोन शिपडायताय तुझ्या पायाशी पोरमोल जायाचो. सगळ्यांक पावयताय सोनी बापाची आवय पुताची. पोतीन आत्म्याची आंखवार मायाची पातक्या मुशाची. सोम्या जेजूची